सेकंड टाइम नीट एग्जामीची आता पेपर लीक जाल्ले आनी कॅन्सल जाल्ले सो एज अ NSUI तूं कितें म्हणूंक शकता तेजेर? पळय 2 वर्सां फाटीं जून 2024 तेन्ना सुद्दां सेम इन्सिडंट जाल्लो आनी पेपर लीक जाल्लो तेन्ना आमी हांगाच प्रोटेस्ट केल्लो NSUI कळ्ळें न्हू. 2 वर्सां मागीर सेम इन्सिडंट जाला. सो ह्यो जो सिस्टम आहा न्हू तो फूल कोलॅप्स जाल्लो आहा. सिस्टमान फूल करप्शन आहा. आतांच आमी 1 वर पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स पयली आमचे NSUIचे नॅशनल अध्यक्षान घेतलेली. तो म्हणटा की 2 जाण सापडला राजस्थानात. ओके, कोणे तो पेपर लीक केला तो आनी बोथ आर रिलेटेड टू BJY भारतीय जनता युवा मोर्चा. कळ्ळें न्हू. तो खंय तरी BJP तो षडयंत्र आहा की धाकट्या लोकांक अरेस्ट करून मास्टर माइंडाक सेफ करपाचो. कळ्ळें न्हू. NTA जी आहा जी टेस्टिंग एजन्सी तेन्ना सुद्दां आमचो डिमांड आसलो 2 वर्सां फाटीं की ताका बॅन करचो. NTA एजन्सी सेंट्रल गव्हर्मेंटची एजन्सी ती एजन्सी फूल कॉम्प्रोमायज जालेली आहा. सो NTA शूड इमिजिएटली बी बॅन्ड आनी एज अ हेल्थ मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ही शूड रिजायन. कित्याक नीट एग्जामिनेशन आहा दिस इज द बिगस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री, बिगस्ट एग्जामिनेशन. आनी हो जो जाला इन्सिडंट हेतून आमची इंडियेची आनी आमचो जो सिस्टम आहा ताजे लोक हांसता, भायले देशाचे लोक, की दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एग्जाम. नीट एग्जाम सादी एग्जाम न्हू. नीट एग्जामासून आमचे भुरगे दोतोर जाता. आनी कांय वर्सां पयलीं कोविडान कितें हाल जालो तुमकां खबर आहा. वी वर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड दीस एग्जामिनेशन प्रोड्युसीस द क्वॉलिफाईड डॉक्टर्स. समज ह्याच एग्जामिनेशनान समज कॉम्प्रोमायज जाले कशे डॉक्टर्स भायर सरता तुमकां खबर आहा. सो दीस अटेम्प्ट, दीस कॉम्प्रोमायज सिस्टम इज द बिगस्ट करप्शन इन द इंडिया. कळ्ळें न्हू. आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन धर्मेंद्र प्रधानान रिजायन करूंकूच जाय. कित्याक हेजे पयलींचे सरकार जितले आसले आमचे काँग्रेस पार्टीचे सरकार आसूं, कितले रेल्वे एक्सिडेंट जावं ऑर कितें आतंकवादी इन्सिडंट जावं तेन्नाचे मिनिस्टरान रिजायन केल्ले टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण हे 10 वर्सांनी चारदा नीटाचो पेपर लीक जाला आनी 10 वर्सांनी कमीत कमी सेंचुरी जालेली आहा इन द पेपर लीक ऑफ डिफरंट एग्जाम्स. सो हेजे पयलीं केन्नाच अशें जावंक ना. सो वी एज अ काँग्रेस पार्टी आतां एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ काँग्रेस सांगूंक सोदता की ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ही शूड कम फॉरवर्ड एंड ही शूड रायट टू सेंट्रल गव्हर्मेंट की ही जी एग्जाम आहा ती एग्जाम NTA तर्फा करप ना आनी तुमी करात म्हणून एज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी हांव एज अ काँग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी वीथ काँग्रेस डिमांड करता चीफ मिनिस्टर शूड कम आउट एंड शूड स्पीक रिगार्डिंग द स्टुडंट्स. कित्याक गोंयांत सुद्दां जवळ जवळ 5,000 स्टुडंट्स आहा हू आन्सर नीट. कळ्ळें न्हू. आनी ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ. ही शूड कम, ही शूड स्पीक फॉर द स्टुडंट्स. आनी हांव मागूंक सोदता की एज अ स्टेट गव्हर्मेंट ही शूड नलिफाय दीस नीट. आनी गोंयांत ताणें पयलींचे जे गोवा कॉमन एंट्रन्स टेस्ट आसताली GSET, ते GSET ताणें कंडक्ट करूंक जाय. ताणें कित्याक खबर आहा GSET केन्ना जाताली तेन्ना केन्ना तुमी गोंयांत पळोवंक ना की पेपर लीक जाता म्हणून. कळ्ळें न्हू. GSET कितल्या वर्सांसून जाताली. आमची गव्हर्मेंट आसली काँग्रेस पार्टी तेन्नासून जाताली GSET. सो GSET शूड बी रिइन्स्टेट एंड गोंयांत GSET जावंक जाय. आनी ही जी नीट आहा ही फूल कॉम्प्रोमायज जालेली आहा. वी शूड गो एंड वी शूड नलिफाय दीस नीट प्रोसेस. ऑल्सो NTA जे आहा ताका पयलीं बॅन करूंक जाय. आनी खास करून जो रिस्पॉन्सिबल मनीस आहा ह्यो आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शूड रिजायन इमिजिएटली. आनी आमी आमची जी स्टुडंट विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी आहे NSUI has planned a protest on 15th May. NSUI will protest here demanding resignation of Dharmendra Pradhan, demanding chief minister should intervene and speak for the government students who have answered this exam, demanding की बेगीचे बेगीन ही कारवाई जी हा शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कित्याक आतां मोदी गव्हर्मेंटान कारवाई दिला CBI जो डायरेक्टर CBI कशे पपेट म्हणून यूज करता BJP गव्हर्मेंट देशभराच्या लोकांक खबर आहा. सो CBI इज ऑफ नो यूज. सो समज भुरग्याच्या मनान जो सिस्टम करप्शन जाला, सिस्टमाचे वयर तेंचो विश्वास गेला भुरग्यांचो, समज ते भुरग्यांक परतून तुमकां होप्स दिवंक जाय द इन्व्हेस्टिगेशन शूड हॅपन थ्रू सुप्रीम कोर्ट जज. तेन्नाच भुरग्यांक दिसतलें की जाता म्हणून. हे 4 डिमांड घेवन आमचे NSUI स्टुडंट विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी विल प्रोटेस्ट हियर ऑन 15th May.